Suttka chapter 20. त्या दिसांनी देव हें सगळें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देसांतली गुलामपणाच्या बिराड्दांतली भायर काडलीं. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोव नाकात, व मोलबार व सोकला प्रितुमेचेर व प्रितुमे पोंदल्या उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात. आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां भोजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर पेरमाशेचो देव आनी म्हजो द्वेस कोत्तोल्या संबंदी बापायच्या गुन्यांवांक फावो ती भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंटुयांक खास्त लायता. पूण म्हजो मोग कोत्तोल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलेली काकूट दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवं नाकात, कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पोर देव खास्त लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास धरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतां धुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोरणींनी व तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतलेल्या विदेशियांनी, कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलेंय. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान संवसाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसांत लांब आवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशीं मारूं नाकात, परद्वार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा धरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेचे व ताच्या चाकराची व चाकोरणीची व ताच्या बैलाची व ताच्या गाडवाची व खंयच्याच ताचे वस्तूंची आशा धरूं नाकात. गडगडो आनी जोंगलावणी पळोवन, तुरतुरेचो आवाज आयकून आनी धुंवरतलो धुंवर पळोवन परजा थाऱ्या कांपली आनी तीं पयस पयस रावलीं. ताणें मोइजेसाक म्हणलें, तूंच आमचे कडेन उलय आनी आमी आयकतले. पूण देवाक आमचे लागीं उलोवंक दिना कांय, नाजाल्यार आमी मरतले. मोइजेसान जबाब दिलो, तुमी भिवूं नाकात. तो तुमची परिक्षा करूंक आयला. ताचें भें सदांच तुमच्या मनांत रिगूं. पातक करूंक तुमी पावची नात. पूण परजा पयसूच रावली. फकत मोइजेस काळ्याकीत कुपांत देव आसलो थंय लागीं सरलो. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायल परजेक हें सांग, हांव स्वर्गार थावन तुमचे कडेन कसो उलयलां तें तुमीच पळयलां. म्हजे भायर तुमी आनीक कोणाकूच भोजूंक रुपयाचें व भांगाराचें देव करूंक नाकात. म्हज्या नांवाक एक मातयेची वेदी उबारात आनी ओम आनी शांतीचे योद्न तुमचीं मेंढरां आनी गोरवां थंय भेटयात. खंयच्याय जाग्यार म्हज्या नांवाचो उगडास तुमी केल्लो म्हाका जाय. थंय हांव येतलों आनी तुमकां आशिर्वाद दितलों. म्हज्या मानाक तुमी फातराची वेदी बांदतात जाल्यार ती चिल्लल्या फातरांची जावची न्हय, कित्याक तुमी फातराक चिन्नें शेणें लायतात. तो फातर तुमी तो बोश्टायतल्यात. सकयल थावन वयर पावंड्यांनी चडपाची वेदी म्हाका उबारूं नाकात, कित्याक तुमी थंय चडटना तुमची विंगली कूड दिश्टी पडूंक शकता. देवाचें उतर हें.